गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल सध्या राजधानी पणजेत चालू आसा. ह्या फेस्टिवलात गोंयच्या मातयेंतली विविध चित्रपटां फिल्मां आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर गोंयच्या कलाकारांनी हितून वांटो घेतिल्लो आसा. तेन्ना जाता अशें की आरे बाबा हो म्हाजो फ्रेंड तो तुजो फ्रेंड अशें व्हडल्या स्क्रिनीचेर आमकां हे आमचेच गोंयचे कलाकार दिसता आनी खूब बरें दिसता. ताका लागून म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचें खरेंच कौतुक करपाची गरज आसा. कारण हातूंतल्यान ह्या कलाकारांक आमच्या गोंयच्या कलाकारांक तांकां एक मान सन्मान तांकां एक तरेची लेवल मेळटा आनी खरेंच तांकां व्हडल्या स्क्रिनीचेर पळोवपाकूय खूब बरें दिसता. तांकां एक बरी प्रोत्साहन मेळटा की आपूण कलाकार म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी एचीव केलां म्हणून. सो ह्याच फिल्म फेस्टिवलाचे आमच्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला बद्दल त्या कलाकारां कडेन आमी भासाभास करुया. तांचे विचार तांचो प्रवास ह्या तांच्या फिल्मी लायनांतलो विचारून घेवया. तांच्या फिल्मां बद्दलूय जाणून घेवया. चला तर या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या ह्या महोत्सवात. तर गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलात आमच्या बरोबर असे गोंयचे तरणाटे कलाकार आसात. उभरते हुए कलाकार तांचे बरोबर आमी संवाद सादतले. तातूंतलो एक म्हटल्यार उगम जांबावलेकर, एक उत्तम अभिनेता, त्याच बरोबर एक बऱ्या दर्जाचें गायन करपी असो आमचो गोंयकार तरणाटो. आनी त्याच बरोबर रावी किशोर हेय एक उत्तम अभिनेत्री आसा. ताणें वेगवेगळ्या स्टेटांत वेगवेगळ्या राज्यांत वचून पिक्चरांनी लेगीत कामां केलेलीं आसा. सध्या ते गोंयानूय कामां करता. ते गोंयांत तेणी आपल्या अभिनय क्षेत्रांत पदार्पण केलें. आनी त्याच बरोबर उगम जो नाट्य क्षेत्रांतल्यान हळू वयर येवन आतां तेणी पिक्चरांनी आपलें तो नांव आनी आपली कारकिर्द बजोवपाक लागिल्लो आसा. तांचे कडेन भासाभास करुया गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या ह्या माध्यमांतल्यान. सगळ्यात पयलीं उगम आनी रावी तुमकां खूब खूब येवकार. थँक्यू. आतां तुमचें हे पिक्चर जें आसा तें कुपाचो दर्या. कितें म्हणून सांगूंक शकता ह्या कुपाचो दर्या बद्दल आनी एकंदरीत ह्या पिक्चराचो आनी तुजो प्रवास पिक्चरा मेरेन? हय. सो हांव नमस्कार, म्हजें नांव उगम जांबावलेकर. हांव ह्या फिल्माचो लीड एक्टर आनी रावी. सो हें जें नांव आसा कुपांचो दर्या हें खूब पोएटीक आसा, मेलोडीक आसा. हातूंत म्युजीक कंपोजिशन आसा तें खूब सुंदर अशें आसा. आनीक ही एक जी स्टोरी आसा ती दोग जाण व्यक्तींची स्टोरी. जे चली जाचो जो लवर आसा तो मातसो पयस वचपाक सोदता ताजे कडल्यान आनी ताका तो लागींच जाय आसता आनी भंय आसता ताका की तो जर भायर वचत आपल्या फिल्डान किंवा काम करपा खातीर जाल्यार तो रूट्स सोडून वतलो काय, आपल्याचो जो मोग आमी जो बिल्डअप केला तो विसरतलो काय असो ताच्या मनांत भंय आसता. बट जो चलो आसता तो मातसो वल्नरेबल नासता. सो म्हणटकीर ताच्या मनांत जरी तो मोग आसा तरी तो खूब एक्शनांनी दाखोवप किंवा एंडिंगाक जेन्ना थोड्यो गोश्टी रिवील जातात तेन्ना कळटा की ना तो तसो ना, ताका आपले रूट्स खबर आसात. सो हें कुपांचो दर्या जो आसा एक प्रतिकात्मक शें आसा. दर्या जो आसा जशी ल्हार येता तसो वचपी हो जो एक चलो आसा सो ताजी तें व्यक्तिमत्व तशें आसा. आनी कुपां जी हळू हळू वतात किंवा वयरूच घर करून रावतात तसो ताची व्यक्तिमत्व आसा. अशी दोन पर्सनॅलिटीजाचें एक मिलन हें जें आसा त्या पद्दतीचें हें फिल्म आसा. एक खूब सुंदर असो एक्सपिरियन्स आसलो म्हजो. आनीक नक्की हांव गोंयकारांक मुद्दम सांगपाक सोदतां की जरी ह्या वर्सा मिस जालें तरी फुडल्या वर्साक हें मुवी सगळ्यांनी येवन पळोवचें, गोंयकारांक सपोर्ट दिवचो आनी हें गोंयचें स्वताचें आमच्या हक्काचें फिल्म फेस्टिवल आसा ताका मान दिवन ताची ग्रोथ पळोवपाक जाय लोकांनी आमच्या गोंयच्या फिल्माची अशें हांव मागतां लोकां कडेन. उगमान खूब बरें आव्हान केलें आमच्या गोंयचे जे रसीक आसा सिने रसीक तांकां की कशा तरेन आमचे हे गोंयची जी पिक्चरां आसा ती कित्याक लागून पळोवची. तितून एक बरो मेसेजूय आसा तो ताणें दिलो. त्याच बरोबर आमच्या बरोबर आसा ह्या पिक्चरांतले लीड एक्ट्रेस हिरोईन म्हणजे उगमान हिरोचें काम केलां आनी हिरोईन रावी एक्चुली महाराष्ट्रांतल्यान येता मात्र गोंयांत ते राबितो करता. ताका लागून ते गोंयानूच आपलो ह्या सिनेसृश्टींत पदार्पण करता. ताका विचारया तेजी भुमिका कशी आसा ती. रावी तुझा खूप खूप अभिनंदन चित्रपटासाठी आणि इथे वेलकम गोव्यामध्ये. पुन्हा एकदा तू काम करतेस. सो ह्या पिक्चरबद्दल तुझ्या मूवीबद्दल एकंदरीत माहिती द्या. थँक्यू सो मच. मी या फिल्ममध्ये मानवीचं कॅरेक्टर केलेलं आहे आणि मानवी जी आहे तिला वाटतं की प्रत्येकानं आपली जे रूट्स आहेत ते विसरायला नको पाहिजे. म्हणजे आपण कितीही दूर गेलं तरी काही करून आपण आपल्या जी सुरुवात आहे
आपलं जे मूळ आहे तिकडे परत आलं पाहिजे असं हे कॅरेक्टर आहे. आणि ती खूपच सेन्सिटिव्ह काय ते म्हणतात का खूप इमोशनल अशी आहे. सो हे कॅरेक्टर करताना मला खूप छान वाटलं, कारण मला वाटलं की ती मानवी जी आहे ती कुठेतरी माझ्या आतमध्ये आहे. सो खूप रिलेट करायला मिळालं या भूमिकेला मला. सो उगम हे तुझे पयले पिक्चर? ना, हाजे पयलीं हांवें फिल्म्स केला. म्हजे सुरवातीन खुबशीं फिल्मां जाल्यात गोंयांक. आमोरी, तशेंच ग्लोरी, झुजे, बडे अब्बू, तशेंच सावथाची फिल्म्स, अशी 10 अशी फिल्माचो म्हजो एक्सपिरियन्स आसा. आनी हें म्हजें हिमांशू सिंग जो डिरेक्टर आसा ताचे बरोबर हें म्हजें पयलें फिल्म कोलॅबोरेशन करून. रावी बरोबरचें म्हजें पयलें फिल्म आय गेस. नाही, हो बरोबर, हो आमोरी नाही, बडे अब्बू आमी केले बरोबर. सो हें म्हजें रावी बरोबरचें लीड कॅरेक्टरान आमचें पयलें फिल्म आसा. सो म्हजो एक्सपिरियन्स खूब सुंदर. आनी गोंयांक हांव मेन गोश्ट म्हाका सांगपाक जाय की हो गोंयकारालो फेस्टिवल. गोंयकारांनी जर हजेरी लावना आनी आमची जर फ्रेटर्निटी आमी वाडोवना जाल्यार ही वाडची ना. आमी जर भायल्याच एक्टरांक आनी भायल्याच ग्लॅमराक जर प्रेज करीत रावले जाल्यार ही ग्रोथ जावपाक खूब वर्सां वतली. आनीक अशें म्हाका दिसता, अशें न्ही की तुमी आमकां येवन प्रेज करात, तुमी गोंयचे सिनेमा पळयात, गोंयाची मेहनत पळयात, गोंयकारांची, गोंयाचे विज्युअल्स पळयात, सिनेमॅटोग्राफीचो दर्जो पळयात. खुबशे गोश्टीन खुबशे फिल्डान गोंयकार हळू खूब पावरफूल ग्रोथ करता. जर तुमचो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आनी भुरगीं आयची किंवा आमी ह्या क्षेत्रांत आनी फुडें पावल घालपाक शकता आनी नवीन फिल्म तयार करून तुमचे खातीर प्रेजेंट करपाक शकता. सो म्हाका अशें दिसता की गोंयकारांनी हांगा सपोर्ट दाखोवपाक जाय. आनी तशेंच येशीक हो प्लॅटफॉर्म तयार केलो म्हणून थँक्यू. तशेंच गोंय सरकाराक. आनीक पब्लिसिटीच्या बाबतींत आनी मातशें म्हाका दिसता की आनी मातशी गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो. खूब ह्या वर्साक लोक कमी जाले, बट ह्या वर्सा जालो तरी एटलिस्ट हो फेस्टिवल. तशेंच आनी खूब व्हडा दबाज्यान जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण अशा तरेच्या फिल्म फेस्टिवलांतल्यान म्हणजे गोंयच्या कलाकारांक तेंची कलाकृती सादर करपाक एक बरी माची अवेलेबल जालेली आसा. म्हणजे ESGन जे श्रेय घेवन सगळे केलेले आसा गोंयकारांच्या आनी ही पिक्चरां दाखोवपा खातीर. सो हितून समाधानी आसा. समाधानी नक्कीच. समाधानी हो एक टर्म मातसो वयर सकयल जावपाक शकता. कारण समाधानी जातकीर आमी कांय लोक कितें म्हणटात की आमी ग्रोथ करया नाका, एक फॉर्म्युला आसा तोच यूज करया आनी त्याच पद्दतीची फिल्म करया, किंवा समाधानी आसात आतां आनी फुडें वचचे नाका, अश्यो गोश्टी जातात. पूण म्हाका अशें दिसता की जरी हो प्लॅटफॉर्म आमकां ग्रांट दिलो, प्रोवायड केलो, तरी आनी 4-5 गोश्टी गोंय सरकारान मातशें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. कारण आमी जेन्ना हांगा आर्टिस्ट म्हणून येतात किंवा आमची कलाकृती किंवा आमी जें कितें क्रिएशन केलां, एक्झिक्यूट केलां, तें जेन्ना लोकां पर्यंत आमी दाखोवपाक म्हणून येतात, तेन्ना जेन्ना लोक कमी दिसता किंवा गर्दी कमी दिसता, पब्लिसिटी जावना, हो जेन्ना हें जेन्ना रिवील जाता आमकां, तेन्ना म्हाका खंय तरी मातशें दूख दिसता. आमचो स्वताचो फेस्टिवल जावन लोक कित्याक ना गोंयकार? कित्याक आमी फक्त भायलीच फिल्मां किंवा भायलोच फेस्टिवलाक प्रेज चड करतात आनी आमच्या स्वताच्या हक्काचे गोंया खातीर आमी कित्याक येनात? सो ह्यो गोश्टी आसात. बट 2-3 वर्सां आय गेस तो बंद आशिल्लो. ह्या वर्सा जाला ती खूब गोश्ट बरी. एक रिजनरेशन जालें ह्या फेस्टिवलाचें. सो ती गोश्ट खरीच बरी आसा. आनी सगळे आर्टिस्ट आमची एक फ्रेटर्निटी, आमची कम्युनिटी जागी उरपाक जाय, जिती उरपाक जाय, ती ग्रो जावपाक जाय, तातूंत एक अलायवनेस जितू उरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो हो गोंय सरकारान आनी हे प्रकल्प चालूच उरपाक जाय आनी सारके फोर्सफुली मातशें एग्रेसिवली आनी करपाक जाय अशें दिसता म्हाका. म्हणजे फाटीं आतां कांय दिसा पयलींच मराठी फिल्म फेस्टिवल जालो गोंयांत, तेन्ना लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो. बट आतां ह्या कोंकणी पिक्चरांक गोंयकारांचो कमी प्रतिसाद आसा अशें तुजें म्हणणें आसा? हय, अशें म्हजें म्हणणें आसा. बिकॉज म्हाका दिसता की खंय तरी आमी गोंयकार मातशें एकमेकाक ग्रांटेड घेता अशें दिसता म्हाका. आमी आमची जी आयडियलिजम आसा तें आमी फक्त गोंया भायले जे कलाकार आसात तांच्याच बद्दल तें आयडियलिजम, वाव किंवा फेम, ग्लॅमर तांच्याच बद्दल आसा असो दिसता. आनी आमचे कलाकार सिनेमा सृश्टीन किंवा थिएटरान किंवा खंयच्याच बाबतींत कितली ग्रोथ करता ताचेर मातसो नजरअंदाज जाता किंवा ग्रांटेड घेतिल्ल्या भशेन म्हाका तरी पर्सनली दिसता. सो म्हाका दिसता की गोंयकारान आपले दोळे उगडून पळोवपाक जाय की आमचे गोंयकार कितले मेहनत घेतात, हातपाय मारतात, कितली बरे तरेची कलाकृती सादर करपाचो प्रयत्न करतात. सो म्हाका दिसता की हय, थोडोसो एक उणीव जाणवता. ना, सरकार एका तरेन सरकारान हो फेस्टिवल दवरून एक माची दिलेलीच आसा. बट एज अ कलाकार म्हणून म्हणजे
प्रेक्षकांक एट्रॅक्ट करपा खातीर तुज्या मते कितें दिसता? म्हणजे कलाकारांनी किंवा दिग्दर्शक आसा, डायरेक्टर, प्रोड्युसर तेंच्यांनी कितें करचें की गोंयचे जे लोक आसा ते एट्रॅक्ट जावचे आपलो कोंकणी सिनेमा पळोवपा खातीर? म्हाका दिसता की दोन्ही गोष्टी मातशें वेगळ्यो जावपाक जाय. कारण गोंयकारांचे मदीं आर्ट फिल्म जी आसात किंवा ह्युमन इमोशन्स किंवा ह्युमन रियल लायफाचे बद्दल ज्यो वेगळ्यो तरेच्यो आर्ट फिल्म्स जातात ताचे बद्दलची प्रेम गोंयकारां मनांत खूब कमी आसा अशें म्हाका दिसता. आनी कमर्शियल आस्पेक्ट जो आसा त्या मुवींक पळोवपाक लोक चड एंटर करतात किंवा तो फॉर्मुला खूब कडेन वापरतात लोक. आनी दोनी एक खंय तरी एक थीन लायन जी आसा ती मातशी मर्ज जाता. सो म्हाका अशें दिसता की कमर्शियल फिल्माय जावपा जाय बरे तरेन आनी तशीच आर्ट फिल्माय जावपा जाय बरे तरेन. आनी त्या खातीर आमच्या गोंयच्या डिरेक्टरांनी किंवा एक्टरांनी ग्रो करपाक जाय. म्हणजे फक्त तीच एक्टींग किंवा तोच फॉर्मुला किंवा त्योच गोश्टी परत परत जर आमी त्योच फुडें घेवन वचत न्ही जाल्यार तो स्टॅग्नंट उरतलो. ग्रोथ आसा ती स्वता भितरय हाडपा जाय आनी एक्झिक्यूट करून लोकांकूय दाखोवपाक जाय. खूब बरे भशेन सांगलें देव उगम की लोकांनी कशा तरेन आमचो कोंकणी गोंयचो सिनेमा पळोवपाक येवपाक जाय. कित्याक असले फेस्टिवलांतल्यान गोंयकारांक एक संद मेळटा की आपलो गोंयकारांचो सिनेमा कसो पळोवचो म्हणून. उगम मातसो हांव रावी कडेन उलयतां. रावीन कोंकणी पिक्चरान कामां करपाक लागल्या पूण तेजें खरें म्हटल्यार एक कौतूक करचेशें दिसता. तेणी वेगळ्या स्टेटींनी वचून पिक्चरां केलां. खासा करून ते केरला पिक्चर करता ते सुद्दां मल्याळी भाशेन. एक तर तेजी मातृभाशा मराठी, ते गोंयांत येवन तेणी कोंकणी शिकले, ते कोंकणीनूय काम करपाक लागले नाटकांनी बीन. आनी तेज्या उपरांत ते आतां केरलाक मल्याळम पिक्चरान काम करता. सो रावी कोंकणीत तूं चांगली आहेसच पण मल्याळम पिक्चर केला, पुन्हा आता तू गोव्यात पिक्चर करते. म्हणजे तिथलं आणि इथलं म्हणजे काय वेगळं असं तुला वाटतं? वेगळं एक मेन म्हणजे भाषा वेगळी आहे. कामाचं स्वरूप, कामाची पद्धत ही प्रत्येक डिरेक्टरनुसार बदलत जाते थोडंच. हां, आता तू केरळला असतेस. हो, केरळमध्ये राहते. केरळ आणि गोवा थोडाफार सेम आहे. भाषा वेगळी आहे, फूड कल्चर, त्यानंतर पेहराव थोडा वेगळा आहे. बाकी केरळ आणि गोवा मला सेम वाटतं. हां. मग आता मल्याळममध्ये तुझं कोणतं काम चालू आहे? मी आता माझा एक मल्याळम नवीन सिनेमा सुरू होतोय काही दिवसात, मे बी पुढच्या महिन्यामध्ये. आता तू फेस्टिवलसाठी चालू? हो, मी फेस्टिवलसाठी आले होते. अच्छा, गोव्यात तू ह्यापूर्वी नाटकात कामं केली? हो, नाटकात काम केले, काही सिनेमामध्ये काम केलेलं आहे. हां, म्हणजे हा पिक्चर जो आहे कुपाचो दर्या, हा तुझ्या नवऱ्यानेच लिहिला आहे म्हणजे किशोरने लिहिला? हां, कुपांचं दरी ही माझी पहिली कोंकणी फिल्म असं ज्याच्यामध्ये मी बोलली आहे कोंकणी. हा माझी पहिली फिल्म. म्हणजे तू पहिला पिक्चर जो केला आहेस तो कोकणी, तो आधी तू बडे अब्बू केला होता? बडे अब्बू केला होता तो हिंदी कोंकणी आहे तो. 2 भाषेमध्ये झालेला आहे. पण त्याच्यामध्ये माझं कॅरेक्टर हे वेगळं आहे पूर्ण. या व्यतिरिक्त गोव्यामध्ये नाटक काही चालू आहे तुझं? नाटकामध्ये अजून नाही सध्या तरी मी नाही, पण करणार आहे मी लवकरच. हां. रावी एक बरे उत्तम अभिनेत्री जे सध्या केरळला काम करता. उगमाकडे मातशें काय उलया. उगम आणि गौरीशान एक बरोसो प्रश्न म्हाका म्हणिल्लो की गोंय सरकारान किंवा आमच्या डिरेक्टरांनी एक्टरांनी कितें करपाक जाय. तो एक पॉयंट म्हजो मिस जालो तो म्हाका सांगता की गोंय सरकार जेन्ना हो प्लॅटफॉर्म आमचे खातीर प्रोवायड करता तशेंच आमच्या आयचे तरणाटे जे भुरगे आसात कॉलेजीस किंवा स्कूल्स ते येवन हांगा कित्याक पळोवपाक शकनात कळ्ळें न्ही. म्हणजे तांकां ह्यो खुबश्यो गोश्टी मिस जातात. जर गोंय सरकारान एक इनिशिएटीव घेवन किंवा कितें एक विचार करून जर भुरग्यांक बसीस करून जर हांगा हाडले, हे फेस्टिवल जर पळोवपा खातीर जर तांकां प्रोत्साहन दिलें जाल्यार खूब बरी जातली. अश्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसात न्ही ते गोंय सरकारान ताचेर विचार करपाक जाय असो म्हाका दिसता. किंवा MLAs जे आसात तांच्यांनी टिकेट्स हें करून गोंयच्या लोकांनी मुद्दम येवन हे एक्सपिरियन्स घेवचो, अशे पद्दतीचे इनिशिएटिव्स गोंय सरकारान किंवा एडमिनिस्ट्रेशनान घेवपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें. पूण गोंयच्या शाळेंनी आमचे थिएटर टिचर्स जे आसा ते ह्या म्हणजे स्कूल ऑफ ड्रामा बीन करूनच गेल्ले, म्हणजे थिएटर रिलेटेडूच आर्टिस्ट आहा जे आतां टिचर म्हणून शिकयतात थोड्या शाळांनी. सो तेंच्यांनी कितें तरी फुडाकार घेवंक जाय न्ही की बाबा आमचो पिक्चर येयला, आपलो कलीग थंय काम करता, आपणें जेच्या वांगडा नाटकां केला तो आर्टिस्ट थंय आसा, सो तुमी येयात पिक्चरा पळय. तेंच्यांनी कितें तरी एक तेंची भुमिका आसता. बरोबर. इवन हांव आतां पर्सनली एज अ टिचर म्हणून शिकयता. इवन हांव म्हगे भुरग्यांक सांगता की या पळयात. आतां ह्याच वर्सा एक गोश्ट जाली की
डेलिगेट काडपाक जाय म्हणून खूब जाणांनी ऑनलायन ट्राय केलें, बट वेबसायट मदीं मालफंक्शन जावपाक लागली, प्रॉब्लम जावपाक लागलो. थोड्यांक डेलिगेट मेळूना, ज्यांच्यांनी काडलें मागीर शेवटी आयली आनी मागीर अशें कळ्ळें की अनफॉर्च्युनेटली डेलिगेटाची गरज ना. समज जर येता जाल्यार लोक येवनी, आयडेंटिटी कार्ड दाखोवन सुद्दां वचपा जाता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो प्लॅन्ड सारकी नाशिल्ल्यो अशें म्हाका दिसता. जर अशें पयलींच जर अशें सांगिल्लें की फ्री टू ऑल, गरज ना, फक्त तुमची आयडेंटिटी दाखोवन जर तुमी येवपाक शकता, एक्सपिरियन्स घेवपाक शकता जाल्यार खुबशे जाण येता आशिल्ले. खुबशे कडेन कितें जाता, ऑनलायन म्हणटकीर लोक मातशे फाटल्यान सरतात, सगळें फिलअप करचें पडटा, हें अपलोड करचें पडटा, तें अपलोड करचें पडटा, जायना. सो ह्यो टॅक्निकलिटीज ज्यो गोश्टी आसात त्यो मातशे ताचेर विचार करपाक जाय. इवन पब्लिसिटी जी जाली ती मातशी खूब कमी जाली. आतां हांव पर्सनली म्हज्या लोकांक सांगतलो, पूण अशे खुबशे लोक आसतले जांकां खबर आसतले, बट तांकां ती उर्बा किंवा तांकां तो झेस्ट आसपाना की वचून पळोवया मरे, या मरे, कितें तरी आसतलें अशें म्हणून तो जो एक किडू सोडपा जाय पळय तो वतना लोकांच्या मनाक. सो ती गोश्ट आसा. आणि एक मोबायलाचे सध्या हे आहा न्हू, मोबायला खातीर खूब आतां लोक थिएटरांनी वचपाक कमी लागिल्ले आसा. तोय एक प्रश्न किंवा तो एक मुद्दा आसूं शकता. पूण उत्तम, तुवें खूब बरें गोंयकारांक आवाहन केलें की ह्या पिक्चरां खातीर ह्या फेस्टिवलान येवचीं आनी पिक्चरां पळोवचीं म्हणून. तुवें नाटकाय केल्या खूब, आजुनूय काम करता, तूं फिल्मांनी कामां करता. सो हेच्या फुडें कितें डिरेक्शन बीन तूं करतलो? डिरेक्शन म्हणजे अजुनूय चालू आसा. आतां एक 2-3 शॉर्ट फिल्म सुद्दां हांवें डिरेक्ट केल्ली आसात. आनी हो जो तुवें मुद्दो म्हणिल्लो की मोबायल आनी थिएटर किंवा बीग स्क्रीन हाचो भितर फरक हो इतलोच की जो थिएटरान जो अनुभव मेळटा सिनेमाचो किंवा विज्युअल्साचो, तो शेवटी तुका मोबायलाक किंवा बारीक स्क्रिनींग मेळप कठीण. थंय स्कोप कितें आसा, थंय तुमकां वेगवेगळे कंटेंट पळोवपाक मेळटले, बट जी ग्रँड स्कीम आसा, ग्रँड विज्युअल्स आसा, ते फक्त थिएटरांकूच एक्सपिरियन्स करपाक पडटले. सो बेजिकली कितलेंय जरी ती मर्ज करपाक, दोनी फिल्ड्स मर्ज करपाक जरी प्रयत्न केलो जाल्यार ती डिस्टिंक्टूच उरतली आनी लोकांनी हें थिएटर किंवा सिनेमा जितू दवरपा जाय अशें म्हाका दिसता. थिएटर बंद जावचें ना फॉर शुअर अशें दिसता म्हाका. खरेंच उगमान सांगलें तें बरोबर आसा. एक बारीक बारीक बारकावे आसा जे आमकां व्हडल्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा, जे मोबायलाचेर पळोवपाक शक्य नासता. इवन सावंडाचो एक वेगळे तुमकां वायब्सान ते घेवन व्हरता. अशा तरेन ही खासियत आसता. सो ह्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिग्गज गोंयचे अशे तरणाटे कलाकार उगम आनी रावी सारके यांचे कडेन भासाभास करपाक मेळटा. तांचे विचार तुमच्या मेरेन पावपाचो एक आमी यत्न केलो. कुपाचो दर्या हे जे फिल्म आसा ते डिरेक्ट केलेले आसा हिमांशू सिंग म्हणून. ते मुंबयचे आसा. तेंच्यांनी कशें कितें हे फिल्म डिरेक्ट केलें आनी गोंयच्या बद्दल तांकां एकंदरीत म्हायती आसा काय हे सगळें तांकां विचारून घेवया. आपका खूब खूब बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. आपने एक कुपा का दरिया डायरेक्ट किया है जो कि गोवा का टॉपिक है. यस यस एग्जैक्टली. सो आप कैसे अप्रोच हुए? किशोर ने लिखा है, किशोर. या क्योंकि किशोर और मैंने पहले कुछ और काम किया था, आई मीन लिटरेचर वर्क पहले से किया हुआ था, सो वी वर एसोसिएटेड. और रावी जो इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम गोवा, तो उनके साथ हमने एक फ़िल्म की थी मराठी में. एंड देन ये लोग गोवा में बेस्ड से, एंड देन हम सब ने सोचा कि हम सबको मिल करके एक फ़िल्म बनाना चाहिए, शॉर्ट फिल्म. और उनके पास एक आइडिया था विच वॉज सी ऑफ क्लाउड, कुपाचा दरिया. और फिर हम दोनों ने मिल करके उस फिल्म को लिखा और फिर गोवा में उसको शूट किया. रावी और उगम जम्बालीकर जो यहाँ के हैं को कास्ट है, तो एक अच्छा टीम बन गया हम सब लोगों का. और फिर उसके बाद हमने उसका सेकंड पार्ट भी बनाया, आर्दोदीस, जो इफ़ी में भी सिलेक्ट हुई थी गोवन सेक्शन में. वो 48 कुछ आवर्स का कंपटीशन रहता है उसमें. सेकंड इफ़ी का गोवन सेक्शन जो होता है अलग फिल्म बनाया. हाँ, उसमें शॉर्ट फिल्म एक और दूसरा बनाया था. यस. सो ये टॉपिक जो है गोवा का ही है और गोवा का ही सब दिखाया हुआ है. एग्जैक्टली ये फिल्म पूरी शूट हुई है गोवा में, स्पेशली करंजला में और दीवार आइलैंड में. और कुछ शॉट्स हैं ओल्ड गोवा के, कुछ हैं कांदोलिम के, और अलग अलग जगहों पे फिल्म ने शूट की है. करीब 3 दिनों में अलग अलग जगहों पे शूट की है. एंड ऑल्सो द गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ दैट दिस फिल्म इज़ लाइक ए ट्रिब्यूट टू द पीपल हु लव देयर स्पेस. जो लोग अपनी स्पेस, जिस स्पेस में वो बड़े होते हैं, जिन जगहों पे वो बड़े होते हैं, जिन जगहों से वो सीखते हैं, उन सारी जगहों को एक तरह का ट्रिब्यूट है. कि इसमें जो कहानी है वो ऐसे किरदारों की है कि जो एक किरदार जो गोवा से बाहर जाने वाला है और एक किरदार है जो वो चाहता है कि वो यहीं पर रहे. और इस फिल्म का जो इंस्पिरेशन था वो जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाटरमेलन के बारे में.
कि वाटरमेलन के सीड्स जो है वो एक जगह पे नियम था पारा में उनके जो गांव में कि आपको तरबूज कोई भी फ्री लेकर के जा सकता है, बट उसकी शर्त ये है कि वो तरबूज के बीज जो है वो उसी खेत में आकर वापस डालेगा, ताकि उसकी जो स्वीटनेस है उस तरबूज की, जो उसकी वैरायटी हो, कहीं बाहर ना जाए और हमेशा वो मीठे रहें। और उन्होंने बताया कि जब लोग बड़े हो गए तो उसके बाद जो है वो बच्चे फिर उसको बाहर लेके जाने लगे और फिर उस तरह से वो तरबूज की जो मिठास है वो ख़त्म हो गई। तो इस किस्से को लेकर के हमने एक पूरी फिल्म की कहानी बुनी कि किस तरह से एक लड़का है जो यहाँ से बाहर मुंबई जाना चाहता है अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उसकी जो प्रेमिका है, जो गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है कि तुम मत जाओ, और इस तरह से किस तरह से वो इस किस्से को रिलेट कर वो फिल्म में वो कहानी हमने दिखाने की कोशिश की है। आमचे गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी एक बारीकसो किस्सो शेअर केलो काळंगा बद्दल आणि तातूंतल्यान तांकां स्पार्क मेळ्ळो ह्या चित्रपट निर्मिती करपा खातीर और वहाँ से आपने ये चित्रपट बनाया। सो एज अ डायरेक्टर आपको ये फिल्म बनाने के लिए गोवा का पार्श्व भाग ये मतलब सब जानकारी भी रहना चाहिए जरूर, तो आपने इसके लिए क्या मेहनत की? इसके लिए मैं मेहनत किया कि सबसे अच्छी मेहनत की अच्छे दोस्त बनाए जो गोवा को जानते थे, पहचानते थे, गोवा के बारे में लिखते पढ़ते थे और समझा सकते थे। तो किशोर उस तरह के ऐसे मेरे दोस्त हैं, और बाकी के हमारी जो टीम थी, उगम अपने आप में जो एक एक्टर है, वो एक्टर के अलावा अपने आप में उनका एक थॉट प्रोसेस था गोवा के स्पेस के बारे में। तो हमारा आइडिया ये था कि ये जो हमारा किस्सा है और ये जो फिल्म है, इस कहानी को हम और किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकते हैं। तो उस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनपुट्स दिए कि अगर आप यहाँ शूट करोगे तो क्या होगा, मॉडर्न टाइम्स में गोवा के लोग किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, वो सारा शेयर किया। और अल्टीमेटली भाषा भले ही लोगों पर कहा जाता है कि सिनेमा अपने आप में एक लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ सिनेमा इज दैट यू कैन टेल एनी स्टोरी इन एनी अदर लैंग्वेज। तो उस तरह से हुआ, केवल भाषा ही अंतर था, पर जो जितना प्रेम कोई भी अपने स्पेस से करता है, अपने घर से करता है, अपने रूट से करता है, उतना मैं भी करता हूँ। और ग्लोबली हर आप कहीं भी दिखाते हैं, इसलिए फिल्म बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी बाहर गई है और वहाँ पर भी अवार्ड जीती है, क्योंकि हर कोई इस कहानी को रिलेट कर पाता है कि हम जिस जगह से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, जहाँ पर हमने अपने करियर को सोचा है कि हम कुछ और जाकर करेंगे। आपको अल्टीमेटली पूरी दुनिया में कहा जाता है कि द डेस्टिनेशन लाइज इन योर रूट्स, इन योर ओरिजिन। जहाँ से आप बड़े हुए, आपकी मंजिल आपको वहीं पर लेके आती है और वहीं पर आना चाहिए। गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल याबद्दल आमच्या बरोबर भासाभास करपाक आसा गोंयचो एक यंगस्टर तरणाटो कलाकार केविन डिमेलो। तेणी खुबशीं चित्रपटांनी कामां केलेलीं आसा, गोंयकार ताका सगळे वळखतात एक बरो उत्तम अभिनेता म्हणून। ताचे कडेन आमी भासाभास करुया। केविन, तुका येवकार। थँक्यू म्हणजे आतां हे 7 days पिक्चर हांगासर लागिल्लें आसा, सो कसो कितें एक्सपिरियन्स आसा तुजो? खूब बरें दिसता म्हाका की म्हाका उगडास येता की ओ मारिया पिक्चर जेन्ना जाल्लें राजेंद्र तालकाचें, जेन्ना फर्स्ट टायम रेड कार्पेटार हांव इफीक चल्लोलो, आनी तेन्नाच्यान मागीर पिक्चरां मेळत रावलीं म्हाका। आनीक बॉलिवूडानूय रोल मेळ्ळे, CID, मागीर लेडी ऑफ रिकी बेल, त्या पिक्चरांनी म्हाका रोल मेळ्ळो। आनी मागीर कोंकणी पिक्चरांनी खुबशे पिक्चरां केलीं आनी इफीक वचत रावलीं पिक्चरां। आनी आतां गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हाका हें पिक्चर गेल्लें आसा 7 days। लास्ट टायम सोलकरी पिक्चराक अवॉर्ड मेळ्ळो, विथ जॅकी श्रॉफान एक्टींग केलें। आनी ह्या फावटी ह्या 7 days पिक्चरान बॉलिवूड एक्टर आनंद जोग आसा, सो सिंगमान ताणें काम केल्लें आसा। आनी मेन थिंग तो कोंकणी उलयलो, कोंकणी आमी ताका लायक वेन डायलॉग्स वर दे तो विचारतालो कितें मिनींग ते, आमी ताका हेल्प केलो। आनी डिरेक्टर जॉयवीन फेर्नांडीसाचें पिक्चर तेच्या वांगडा हांवें 2-3 पिक्चरांनी काम केलां, MMS, आतां नेक्स्ट इयर तूं ना तूं वचपाचें आसा। सो खूब बरो एक्सपिरियन्स आसा एक्टींग विथ, लायक वेन यू एक्ट विथ बॉलिवूड एक्टर न्ही, तूं कितें तरी शिकता, लायक तेजे कडसून एक्टींग शिकता, कित्याक तो फूल दिता, लायक चेहराचेर तो सगळा पडटा, लायक टोटल डेडिकेशनान पडटा, इतलें अरे वा म्हणटा, इतलो व्हडलो एक्टर जावन असो एक्टींग करता। सो भितर येता, सारको भितर रोलान वयता, दॅट इज इम्पॉर्टंट। हें आमकां शिकूंक जाय। आमकां हिंगा गोंयांत फिल्म इन्स्टिट्यूट ना, सो हो केन्ना आमकां केन्ना वेन वी एक्ट विथ सिनियर एक्टर्स न्हू, प्रिन्स जेकब, राजदीप, सो लायक हे एक्टर्स जे आसा न्हू, तेंचे कडेन केन्ना आमी एक्टींग करता न्हू, आमी कितें शिकता। वेन कोण इवन न्यू कमर कोण केन्ना एक्टींग करता, ताचे कडसूनय कितें शिकोंक मेळटा। म्हणजे तुका फर्स्ट जी संदी मेळ्ळी राजेंद्र तलक हाणें तुका दिली, फर्स्ट डेब्यू रोल तुजो? या तेजे पयलीं म्हाजें जस्ट अ मिनीट पिक्चरान काम केलें, जस्ट अ मिनीट गूड, बट वेन इफी केम, ओके, रेड कार्पेट, लायक फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स जालो थ्रू राजेंद्र तालक्स मुवी ओ मारिया। आनी पीपल स्टील नो मी बिकॉज ऑफ ओ मारिया, बिकॉज इवन बॉलिवूड एक्टर्स बी आहले, शहनाज पटेल, सुलभा आर्या, रेमो फेर्नांडीस वॉज अ सिंगर, तिकू तालसानी आसलो। सो डायरेक्टली तेच्या वांगडा एक्टींग करप आनी इट वॉज अ बीग थिंग, लायक लायक ड्रीम कम ट्रू, लायक तसो रोल मेळ्ळो म्हाका।
इफी खातीर एक तुमकां बरी माची मेळ्ळी. आतां सद्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला तर्फे तुमकां बरें तुमकां कशें एक रिस्पॉन्स मेळटा आनी तुमकां कितें दिसता आर्टिस्टांक? खूब बरें दिसता. पळोवंक गेल्यार कोंकणी पिक्चराक हावसफूल जाल्लो आसा. सगळे लोक येता आनी पळयता कोंकणीक. इफीक जेन्ना कोंकणी पिक्चर लागता न्हू वी कॅन सी हावसफूल लायक मोर देन लायक दुसरी पिक्चरां आसा बट कोंकणी पिक्चराक बरो रिस्पॉन्स येता. लायक पीपल लायक सेलिब्रेट लायक कोंकणी पिक्चर इफीक गेल्ले तेन्ना. आनी आतां एक फेस्टिवलाक म्हाका खबरूच सुद्दां नासलें इतली पिक्चरां आसा म्हणून. हांवें दुसरी पिक्चरां पयलीं न्हू म्हाका खूब बरें दिसलें भाई कितली पिक्चरां आसा हांगासर. आनी हांव एक टायम काडून गेलो पिक्चर पळोवपाक. वर्कशॉप्सूय आसले, शिकोंकूय मेळलें कितें तरी. ओपनिंग सेरेमनी जाली आनी आयज क्लोजींग सेरेमनीकूय वयतलो हांव. सो खूब बरें दिसता म्हाका पळोवपाक. हो फेस्टिवल जावचो एवरी इयर हांवें म्हाका दिसता. निश्चित म्हणजे आतां अशी जेन्ना फिल्म फेस्टिवलां आसतात तेन्ना एक तो फ्लेवर आमकां पिक्चरांतलो पळोवपाक मेळटा. म्हणजे आतां गोंयची पिक्चरां चलता म्हटल्यार खरें गोंय कितें तेजो ऑथेंटीकपणा कितें हें पळोवपाक मेळटा आनी हें खरें गोंयकारांक दिसता. सो तुजे लोकांक कितें सांगपाक सोदता, एक आवाहन करपाक जाय की बाबा ह्या कोंकणी फिल्मांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांच्यांनी कितें करचें, फुडें सरोन भायर सरोन ही पिक्चरां पळोवची, कमर्शियल ग्रोथ जावचो जाल्यार. पळय आतां जी पिक्चरां हांवें पळयलां न्हू आय कॅन सी ऑल ओरिजिनल स्टोरीज. अशें कॉपीड बी ना लायक लायक दुसरे पिक्चर आमी पळयता लायक कॉपी करता ह्या पिक्चराचे त्या पिक्चराचे. every film I've seen it's original like something. Even our film original story, it has won award for this 7 days for Rajasthan Film Festival best story म्हणून. सो आमच्या गोंयांत आमच्या भूंयत खूब ओरिजिनल काणयो आसा, घडलेल्यो काणयो आसा. ते आमकां गोंयच्या फिल्मान पळोवंक मेळटा. फाटीं कांय दिसां पयलींच मराठी फिल्म फेस्टिवल जालो. सो तो फेस्टिवल आनी हो गोंयचो गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल म्हणजे मागीर इफी जावचो आसा. म्हणजे कंपेरिजन करतलो जाल्यार कसो खंयचो बरो दिसता तुका? कंपेरिजन नो दॅट ऑल्सो हॅज अ डिफरंट फ्लेवर आनी आमचोय हो फ्लेवर आसा. सो आय वॉज वॉचिंग द्या मुवीज ऑल्सो. तेंचेय बऱ्या ब्युटी आसा आनी आमचे गोंयांत सुद्दां डिफरंट हें आसा. सो यू कॅनॉट कंपेर. वी आर स्टडींग. दे ऑल्सो लायक आवर मुवीज, वी ऑल्सो लायक द्या मुवीज. आनी अशें जायत रावचें म्हणटा हांव. पयलीं सावथ एशियन फिल्म फेस्टिवल येताल्यो तेन्ना आहले तेन्ना आमचे सिलेक्ट जाल्ले पिक्चर. सो डेफिनेटली खूब फेस्टिवलां जावपाची आसा. वी हॅव टू जस्ट गो एंड एन्जॉय एंड लर्न फ्रॉम देम. दॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हटल्यार एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा त्याच बरोबर म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें सरकाराचो तुमकां बरो सपोर्ट आसा अशें तुमी सांगपाक सोदता? एब्सोल्युटली. एवरी टायम कितें कितें न्यूज जाता न्हू आनी लोक पळयता न्हू लोक लायक इन्स्पायर जाता. आय गेट इन्स्पायर्ड वेन आय वॉच अ मुवी आनी दिसता की लायक पळय आतां सद्याक हिंगा पळय वॉर 2 लागलेलें आसा ऋतिक रोशनाचे. तरी आसतना हांव कोंकणी पिक्चरां वयता. सो यू अंडरस्टँड न्ही. सो दॅट इज समथींग ग्रेट. मराठी फिल्म लागलेले तेन्ना सुद्दां बॉलिवूड मुवीज लागलेले. सो आय गीव फर्स्ट प्रेफरन्स टू गो ऑन मुवीज. देन आय वॉच वॉर 2 ऑफ ऋतिक रोशन. रावला काबर आतां वॉर 2 पळोवपाक वयतलो डेफिनेटली. आनी कितें तुका गोंयच्या हांकां गोंयच्या ऑडियन्साक कितें मेसेज दिवपाक जाय? गोंयच्या ऑडियन्साक हांव मेसेज दिवंक सोदता की लायक पळय ते 48 आवर्स फिल्म जाल्ले आसा. लोक पार्टिसिपेट करता. ओके अवॉर्ड मेळो काय ना मेळो प्रयत्न करीत रावपाचें. कितें ना कितें तरी शिकतलो तूं. केविनान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान एक बरो संदेशूय दिलो लोकांक. त्याच बरोबर तेणी आपली जर्नीचो एक्सपिरियन्स तुमच्या बरोबर शेअर केलो. त्याच बरोबर ताणें सांगलें ऋतिक रोशनाचें वॉर पिक्चर लागलां आनी त्याच सायडीत हो गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल चालू आसा. पूण लोकांचो बरो प्रतिसाद जो आसा तो आमच्या कोंकणी फिल्मांक मेळटा आनी भोवसंख्येन म्हणजे लोकांची गर्दी थिएटर हावसफूल जालेले आसा जे आमी आतां भितून वचून पळयले. खरेंच लोकांनी पळोवन अशें गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला सारक्या आमच्या गोंयकारांच्या पिक्चरांक पळोवन तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर.